आमी आज जे आडी ब्रिगेडियर जी संस्था आसा तेणी आज इश्यू रेज केला तो म्हणल्यार जे लोकल वेंडर्स आसा जे केपी मतदारसंघ एक व्हडलो मतदारसंघ आसा खुबशे जे वेंडर्स आसा तेजेर तेणी म्हणलां की तेंचे मेंबर्स आसा खंय तरी अन्याय जाता आनी खंय तरी जागो मेळना तांकां बसपाक तेंचो धंदो करपाक मेळना आनी ह्यो गोश्टी खुबच्या फाटले खूब वर्सांचे निग्लेक्ट जाता मागीर पावस जावं गीम जावं ह्यो गोश्टी आजून जाग्यार पडूना हेजेर तेणी आवाज उठयला की जे लोक बारीक आसात बारीक समाजाचे आसा तांकां खंय तरी तेंचो जागो वेवस्थीत मेळचो आनी तांकां न्याय मेळचो। नमस्कार, म्हजें नांव विनय वेळीप, आदी ब्रिगेडर्स। सो आतां आमच्या पारे बाबान सांगले त्या भशेन जे आमकां बी दूख जाता की आमचे स्टेट वेंडर्स येता जे आपल्या गांवांसान भाजीपालो सगळं कितें घेवन येता तांकां प्रॉपर जागो ना बसपाक, ते रस्त्याच्या सायडीक बसून आपलो जागो विकता। पूण तेंचेर खऱ्यांनी पळोवपाक गेल्यार एक अन्याय जाता, कित्याक तांकां पावसाक वताक अशें करून रावपाक पडटा तांकां। पूण तांकां आजून पर्यंत तांकां खंयच्या म्युन्सिपालिटीन जावं नाल्यार एग्रिकल्चर डिपार्टमेंटान सुद्दां हेतून पडोवन कांयच तेंचेर हें घेतलें ना। सो म्हाजें सरकारा कडेन एकूच मागणें की जाता तितले बेगीन हांकां एक बारीकशी शेड दिवन खंय तरी बाबा ते डेली बसता मार्केट डेली कोण बसता पळय न्ही तेंचो आपलो कितें आसता तें हाडटा तें सामान विकूंक तांकां एक शेड दिवची, कारण एक रातची सुद्दां ते शेडीक बाबा कितें एक प्रॉपर हें आसल्यार तांकां तेंचें सामान सुद्दां सेफ्टी उरतलें, जें सामान हांगा उरता तें, कित्याक उरता तें सामान ती घरा घेवन ते वजे घेवन वचूंक शकना जशें हाडटा तशें। सो जाता तितले बेगीन म्युन्सिपालिटीन हेचेर कितें एक्शन घेवन ह्या लोकां खातीर कितें करचें हेंच म्हाजें मागणें। हांव गौरेश गांवकर। आयज आमी आदी ब्रिगेडर्स हेच्या माध्यमांतल्यान आयज हांगा जमिल्ले आसा। आयज आमगेलो जो इश्यू आहा जो आमचो वोकल फॉर लोकल म्हणटा तसोच आयज आमी आमगेले जे गांव वाठारांतल्यान आमचे बारीक बारीक गांवांतल्यान लोक जे आमकां म्युन्सिपालिटी एरियेक पंचायत एरियेक भितर जे लोक विको येता तशेंच आज तिंगेलो प्रॉब्लेम आसा तो म्हणल्यार हांगा ती मार्केटां बसता पूण भायर स्टेटीचेर म्हळ्यार आमच्या रस्त्यार सायडीच्यान जायते भायले लोक येवन बसता आनी त्या कारणाक लागून आमचे जे लोक हांगचे लोक आहा लोकल तांकां खूब प्रॉब्लेम जाता। ताका लागून हांव मागता जे म्युन्सिपालिटीचे पंच जावं कावन्सिलर जावं कोण हायर ऑथॉरिटी आहा तेंच्यांनी हेचेर लक्ष घालून आमगेल्या ह्या लोकांक तेंचो जो अन्याय जाता तो तांकां न्याय दिवपा लागून तांकां एक बरीसो जागो दिवचो, एक बरेंशें मार्केट करून दिवचें आनी हे तेंगेले प्रॉब्लेम आसा ते सॉल्व करचे, इतलेंच मागता हांव सरकारा कडेन। देव बरें करूं। आयज आमी आसा आदी ब्रिगेडियर बॅनरा खाली आनीक सांगपाचें म्हळ्यार आयज आमी आसा केप्यां म्युन्सिपालिटी एरिया। तर जे केप्यां म्युन्सिपालिटी जी एरिया आसा तितून आमचे लोकल जे आसा जे लोकल गोंयकार आसा ते आपली भाजी घेवन हांगा मार्केटां येता, पूण मार्केटां येयल्ले कारणान जाता कितें हांगा तांकां प्रॉपर शेड ना। सर हेजे मिनींग हें जाता कितें तांकां शेड नासल्या कारणान तांकां पावस जेन्ना झडटा तेन्ना पावसांत तांकां भिजत तांकां आपलें सेल करचें पडटा, जशें वत येता तेन्ना वता तांकां सेल करचें पडटा। जाल्यार दुसरें म्हणल्यार कितें जाता ते खंय तरी खेडे गांवांतल्यान येता आनी ती आपली वजनदार पोटली हांगा घेवन येता आनी दीसभर ती हांगा रावता, पूण दीसभर रावन सुद्दां सांजात म्हणल्यार तेंगे सोंपना तेन्ना हे लोक कितें करता ते कोण तरी सवाय भितर तेंगे घेवपी आसता तांकां काडटा आनी आपलो म्हाल काडटा तांकां दिता आनी ती बाबडी वयता, कित्याक ती परत ती आपल्याला व्हरपाक शकना। तर हांव ही जी म्युन्सिपालिटी ऑथॉरिटी जे चीफ आसा तेंचे कडेन हांव रिक्वेस्ट करता की तुमी तांकां एक प्रॉपर जागो दिवचो जेणे करून जे आपले सामान उरता जी कणगां जावं दुसरी कितें मटेरियल तेंची उरता ती प्रॉपर आपल्या लॉकर सिस्टमांत तशी दवरतलीं आनी सांजची ती आपल्या घरा वचपाचें घरा वयतलें। आनीक दुसरें म्हणल्यार हांगा जे तांकां अशी सुविधा करून दिवची की एक आदिवासी बाजार सो जावं तितून फक्त आदिवासीचीच ती भाजी थंय ती विकली वयतली, जेणे करून आयज जी भाजी जी कणगां हांगा विकता ती कणगां इतली आमची हेल्दी आसता तरी आसतना तांकां मार्केटांत जाल्यार वॅल्यू आसना। हीच जी कणगां खाल जाल्यार डायबिटीज मागीर तुजी कॅन्सर सारकी दुयेंसां पयस जाता, पूण खंय तरी हेची अजून पर्यंत अवेरनेस जाल्लें ना। पूण आमचे लोक जो आसा ते पिकावळ काडटा आनी पिकावळ काडून सुद्दां तेजी प्रॉपर रेट मेळना, प्रॉपर रेट कित्याक मेळना की तेजी अवेरनेस ना ताका लागून। तर हांव गोवोरमेंटा कडेन सुद्दां एक डिमांड करता की हेची अवेरनेस करचें जाता तितलें। म्हजें नांव उमेश बोरकर आनी आयज आमचो हें घेतला मुद्दो की लोकां जे आमच्या गांवांतल्यान हे लोक येतात बारीक बारीक आनीक ते कितें तरी आपली भाजी जावं कितें हे